पण आता हे तुझ्याकडे दोन तरेचे बुडकुले असतात ते कसे रेट किती आणि ह्यो आणि सुगट पण अजून म्हाका दिसता तसे गिरायक घेऊन याच्या दिसानं मंगळार पण मागणी असता न्हू हे बुडकुले जास्त करून कोण व्हरता पण नवे व्हंकले पण आसता मागणी बाजार नव्या वर्सातली पहिली आणि सवाशीण बायलांची उमेद वाडोवपी परब म्हळ्यार मकर संक्रांत। तिळगुळ घ्या आणि गोड गोड बोला असो संदेश दिवपी मकर संक्रांतीक हिंदू संस्कृतीत व्हडलें म्हत्व आसा। मकर संक्रांत ही सूर्या कडेन संबंधीत आसा। ज्या वेळार सूर्य धनु राशींतल्यान मकर राशीत प्रवेश करता तेन्नाच मकर संक्रांत मनयतात। मकर संक्रांत ते रथ सप्तमी मेरेन घराघरांनी हळदी कुंकू मनयतात। मकर संक्रांत लागीं पाविल्ल्यान सद्या दिवचलचो बाजार मकर संक्रांतीक लागपी सामानान फुलून गेल्लो आसा। तिळगुळ तिळाच्या लाडवा सयत वेगवेगळ्या प्रकाराच्यो भेटवस्तू बाजारात विकपाक उपलब्ध जाल्ल्यो आसा। एके वटेन म्हारगायेचें सावड आसा तरी लेगीत मकर संक्रांतीक ज्यो वस्तू जाय त्यो जायच त्यो खरेदी केल्या बगर सवाशीण बायलां मुखार पर्याय ना। दुसरे वटेन पयलेच फावट मकर संक्रांत आनी हळदी कुंकू करपी नव्या व्हंकलांक बुडकुल्यो आनी सुगट ह्या वस्तूंची गरज लागता। वेगवेगळ्या प्रकाराच्यो बुडकुल्यो सुगट अणसीचे दोर आनी हेर सामान लेगीत बाजारात विकपाक उपलब्ध जाल्ले आसा। म्हारग आसले तरी ह्या वस्तूंची सवाशीण बायलां कडल्यान खरेदी सुरू जाल्ली आसा। रथ सप्तमी मेरेन सगळी कडेन हळदी कुंकुवाची लगबग आनी उमेद फाकिल्ली आसतली। तो मेरेन बाजारात ह्या सामानांक मागणी आसतली। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।